बांबोळेचे गाडे पुराण अजून सोंपोंक ना. नवे सुवातेर बांदून दिल्ले गाडे ताब्यात घेवपाक गाडेकार उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन वचपाचे आसात, पूण तांची नवी कागाळ आसा. जांकां दीनदयाळ स्किमी अंतर्गत 5 गाडे बांदून दिल्ले तांणी हातपांय पातळपाक सुरवात केल्या. हे बेकायदेशीर अशें म्हणत हेर गाडेकार परतून आंदोलनाचे तयारीत रावल्यात. बांबोळच्या गोमेको मुखावेल्या गाड्यांचें स्थलांतर केलां. आयज दिता फाल्यां दिता करून नवे गाडे तांच्या ताब्यात दिवपाचें निश्चित जालें. इतल्यांत पंचायत वेंचणूक आयली. गाडे ताब्यात दिवपाची प्रक्रिया थंयच उरली. चवथी आदीक गाडे ताब्यात दिवचे अशें तांणी मागलां. पूण दीनदयाळ येवजणे अंतर्गत 5 गाडे जांकां दिल्ले तांणी आवाठ वाडोवपाक सुरवात केल्या. सगळीं बुरशेपणां चलयल्यात अशें ह्या गाडेकारांचें म्हणणें. तांणी गरज जाल्यार कोर्टात वचपाची तयारी दाखयल्या. आयकात. आता मार्केट रेडी जालो आणि आमचे अलॉटमेंटाच्या टायमार पंचायत इलेक्शन येयलें देखून ते कोड ऑफ कंडक्ट लागून पेंडींग उरले. तर आतां आमी आयज सावन आमी फॉलो आमचे कडेन अपॉयंटमेंट घेतला आमी आयज डेप्युटी कलेक्टराचो 12 सुमार आनी आमचें एक डेलिगेशन वचून डेप्युटी कलेक्टर मेवतलें आनी अलॉटमेंटाचो कितें स्टेटस आसा कितें आहा तें आमी आयज फायंड आवट करतले. आनी दुसरो आमचो इश्यू आहा थिंगा आमकां बारीक बारीक तिका गेट घाल सांगलेली थिंगा आनी मागीर कितें कितें पूण बारीक लिकेज बा आहा थिंगा तें आमी सगळें तें कडेन आयज उलयतले. आनी लोकांक कितें म्हणटा गणेश फेस्टिवलाच्या पयलीं हें अलॉटमेंट जावंक जाय आनी आमी अलॉटमेंट हो करून आमी फोर्स कितें म्हणी करून हो अलॉटमेंट आमी गणपतीच्या पयलीं हेंच्या फेस्टिवलाच्या पयलीं करून दिवंक जाय आमकां. कित्याक लोक आतां म्हणटा दोन फावट जाल्ले. लास्ट टायमूय जाल्लेले आमी रस्त्यार आसले आनी हे फावटी रस्त्यारूच आहा. पूण हांवें तांकां मेवलां येवन आनी तांकां सांगलां हांव डेप्युटी कलेक्टराक मेवता म्हणून वचून आनी तुमचे ग्रिवियन्स घालून तें गणपतीच्या फेस्टिवलाच्या पयलीं सामकें बरो तुमकां देवाचे आशिर्वाद भाशेन दिल्यार मेवल्यार पुरो म्हणून. सगल्यांक विश्वास आसा मेवतले म्हणून दिसता. टोटल कितले आहा? टोटल आतां 63 बांदल्या. 63 बांदल्या तुमी पळयत जाल्यार हांवें डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केलेली. ही पयले माटो पोत्तून बांदले पळय सगळे माटो. आतां हेंकां जर तर तुमी काडना जाल्यार मागीर आमकां कितें एक्सपेक्ट करपाचें न्हू गव्हर्मेंटान. हें मॅच जाता म्हणून आमकां काडलेले तुमी आनी हें पळया मातशें हिंगा कितें जालां तें घरां बांदून दवरल्या सगळीं. आमी चड हें जाय जाल्यार आमी हायकोर्टान वयतले हें करपाक. कित्याक आमकां इनजस्टीस ह्यो आमचे धंदे कशे जातले हिंगा. लोक तुमी आमकां मार्केट दिता न्ही हेंकां हें करीत दिल्यार इलिगेलिटी कशें जातले. आमी हे 5 जाण आहा ते दीनदयाळांक तांकां गाडे घालपाक गाडे दिले. आतां माटो न्हू हांवें कंप्लेनूय केलां डेप्युटी कलेक्टराक की प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची डॅमेज केल्या. तेणी तिंगा सगळे होल मारल्या जमनीक वोंटींग फोल मारल्या पांयची प्रॉपर्टी भाशेन तेंची. हे बस सारकें न्हू. आतां आमकां धाकटे शॉपां लोक थोडी एडजस्ट जालो. तेणी गाड्याचो म्हाका दिसता 15 मिटर पूण हें केलां ते भाशेन. हेंकां जर तर तुमी कोण ना जाल्यार लोकांनी डिसायड केलां आमी येवन रस्त्यार बसतले मागीर पोत्तून. मागीर सेम मॅस आहा त्या अडेच कोटी मोडून इतल्यो कांय फायदो जावचो ना. सगळे थिंगा वच आनी पळया थिंगा कितलें धटी आहा तें. तो आमी चड जायत जाल्यार आमी हायकोर्टान वयतले आनी हो जागो आमी हेका दवरतले ओपन हेका लागून आमच्या गार्बेजीक लागून. आनी आमी हायकोर्टाक सांगतले की तेंकांय 5 गाडे बांदून दिया. तेंकां हें करून दिवचें न्हू इलिगल. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.